Serious हे असताना हाव गव्हर्नमेंट गेले गिव्हिंग लिव्ह when such a मेजर प्रॉब्लेम असताना डिपार्टमेंटा भितर बाकीच्या सगळ्या SOS घाल पुलिसां आपयतात कितें मातशे प्रॉब्लेम जाल जाल्यार लिव्हेचेर आशिल्ले ताका जॉइन जाया म्हण हेंकां सगळे आपयतात. सो आतां ह्या क्रायसिस टायमाचेर डायरेक्टर कितें करता घरा कडेन ना स्टील नॉट लर्निंग लेसन्स दूर जाळ प्रमाणे येते गाजले कोट 4 रुपयाचो लास्ट FDAन दिले की नॉट इवन फिट फॉर ह्युमन कन्झम्पशन. Why FDA is not involved in this when the rice comes in the godown? FDA कित्याक तुमी आपयना थंय चेक करपाक? FDA लोकांगेर सगळ्यांगेर वचून हे करता रेड मारता आनी FDA बाकी सगळ्या सामान्य जनते वेठी धरता. हांगा कित्याक गव्हर्नमेंटा कित्याक करना? गव्हर्नमेंटा FDAन धरपा न्ही पयले रायस येता कसलो साखर येता कसली गव येता कसले हे FDAन विचारपा न्ही. रँडम चेक जावपा जाय न्ही कन्सायनमेंट रँडम चेक जावपा जाय न्ही. लोकांनी कुशिल्लो तांदूळ खावपाचो गरीब लोकांना ना हाजेर सोल्युशन नासतना आमी वचपा ना हांगच्यान ना सांग तुजे सेक्रेटरी घेवन आमी वचपा ना मॅडम आमी वचपा ना आमी बसपा संवया दारा आमी वचपा ना आमी रातभर अवेलेबल तशे भितर आमी हांगा बसतले दारांक दारांक आमी संवया बसपा. तू म्हणून फुल टाइम जाल्यार कार्ड चड यूज करूं नाका. जेन्ना येता माल एज यू सेड रँडम चेक जावपा जाय न्ही FDA आपण एक रँडम पिशवी उगडान चेक करा टेस्टिंगा धाडा काय ते कुशिल्ले आहा काय प्लॅस्टीक तांदूळ काय कितें सगळें कळटलें न्ही. किड्यांत तांदूळ रे डायरेक्टर आमी तोंडाक घालता हाडून ना लास्ट टायम पब्लिक ग्रीवियन्स ऑफिसर पब्लिक ग्रीवियन्स ऑफिसर ना मदले कॅबिन लिव्ह जाल्यार फुडला असिस्टंट डायरेक्टर लिव्हर इमर्जन्सी मागीर तेच न्ही मागीर सगळी लिव्ह ना काय पब्लिक पावसाकडे लाय न्ही ते कितें ताणें रावपाच्या घरा कडेन असल्या क्रायसिस सिच्युएशनाक वॉट इज दीस इमर्जन्सी सिच्युएशन दे हॅव टू बी हियर नाउ. Hello, Sanjay आणि पेद्रीन गेला हांगा सेक्रेटरी. हॅलो हॅलो कोण हॅलो ऐकू येता हॅलो हॅलो हां संजय हांगा गेला सेक्रेटरी कडेन सेक्रेटरी फोन उखली ना ते सेक्रेटरीक हांगा पळय म्हणटा हां मागीर तुमचे कडेन उलोवंक पडटा. आम्ही हांगा डेलिगेशन घेऊन आयला हांगा सगळे. हॅलो आम्ही डेलिगेशन घेऊन आयला हांगा ते मागीर म्हणल्यार कितें हे तो निरो निरो फिडल वाजयतालो पळय जंगल जळटा तेन्ना तशी परिस्थिती जाला हांगा सिव्हिल सप्लायजा भितर. लोक किड्या तांदूळ खातात आनी डायरेक्टर घरा कडेन आहा. लिव्हर म्हळ्यार खंय आहा लिव्हर इमर्जन्सी टायमाचेर लिव्हर कशें वचपाक शकता तो बाकीच्या सगळ्या आपयता न्ही. ना ना पण इमर्जन्सी जेन्ना जाता तेन्ना सगळ्या लिव्ह कॅन्सल करतात. ही इमर्जन्सी काय न्ही ही इमर्जन्सी काय न्ही. कोण डायरेक्टर ना हांगा तुमगेलो म्हणून आमी सुपरिटेंडंटा धरला हांगा. कोण डायरेक्टर ना आनी आमी वचपा ना आतां हांगच्यान. आमी हांगा ऑफिसा भितर रावताले तुमगेल्या. हे कितें लोकांच्या जिवना कडेन तुमी खेळ मांडटा आनी तुमी रावता घरा कडेन. चार्ज घेवपा रेडी ना असिस्टंट डायरेक्टर हाड हांगा. चार्ज घेवपा रेडी ना हां
हांगा लोकांच्या जिवाकडे खेळ करता तुम्ही. कोण असिस्टंट डायरेक्टर चार्ज पेपर रेडी ready now. हे असिस्टंट डायरेक्टर हे किती आहे? अरे तो भैया तुम्ही हें जाल्यार आमी हांगच्यान भायर वचपा नाका आमी पयलें सांगून दवरतात. मागीर सिच्युएशन कितें जावं ती. हा डायरेक्टर कोण तर कोण डायरेक्टर तो कोणाकडे चार्ज हा ती खंय हांगाच ती कोंकणी अकादमी स्टेट कमिशन फॉर वुमेन चार्ज घ्या ना. हा फाईल बिल काय वयर घ्या मरे हांगा तेच करत चल वयर हा थर्ड फ्लोर हे रे फोर्थ फोर्थ फ्लोर चल या हाँ, सामान क्या करेगा? चल या बेगी ती वच्ची बोली या ए बाय ब्लॅक पेपर ए बाय ब्लॅक पेपर यो न्यू मुठाई घेता म्हणून आपल्याचे प्रेशर येता तर न्यू मुठाई रे एकावर पण खबर दूर दाळ झाले दूर पुसली कोट्यांची ना सगळे पण जाता आम्ही आज पहिले पाटील नाही का एकावर ना कशाला उलयला ना तो मॅडम सर एक मिनिट चुकी उलयला ना खूब आपले ना हांव पयलीं जॉइन जाला हांव एक म्हयनो जाला अशी सर मेळटा आमकां म्हणून उलयलें तेणें तूं तें हें केला काय म्हणटा तुका खबर आहा जायत्या डिपार्टमेंटात चलता तो कारभार सांगू शकना सांगून केला ना अकाउंटेबिलिटी ना 5 जाऊन आणि कोणाकडे चार्ज जाते मनीस ऑफिसात ना आम्ही बसतो आम्ही आयल्याच्या उठच्या ना आमकां एश्युरन्स जाय कारण लोकांचे लायफ इज एट स्टेक डायरेक्टर गेला पडून आणि ती कंप्लेंट पडून ती पडून मेळना आमकां मग ती घेणार चार्ज मग ती घेणार आंगार घेणार ती प्रकरण म्हळ्यार हे दिवाळी जबाबदारी कोण हेजेर करूं शकना पाडे खबर न्ही अकाउंटेबिलिटी ना बेसिकली देयर इज नो आणि दुसरं म्हळ्यार अकाउंटेबिलिटी हें पडोन गेला रे लोकांनी सारखे न्ही ते कोणाक पडोन गेला मुख्यमंत्र्याक पडलें ना मंत्र्याक पडलें ना तुम्ही आनी किती म्हणपा ऑफिसराक पडलें ना ओ या सरकाराचो गो इतलेंच म्हणपा तुम्ही कळ्ळें मरे तुका हय. ती सांगता ओ या सरकाराचो गो हय रेशन असा तांदूळ ना तांदूळ सगळो किडिल्लो ओ या सरकाराचो गो रेशन असा तांदूळ ना तांदूळ सगळो किडिल्लो ओ या सरकाराचो गो कस लागते आता हे जर आम्ही सगळे म्हणत गेले जर जाय सिव्हिल सप्लाय गेल्ली दिवाळे किती करता सिव्हिल सप्लाय लोकांक किडिल्ले तांदूळ दिता दाळ किडयता किती चल्लो कारभार किती चल्लो ह्या सरकाराचो खंय न्हिदला सरकार भिवपाची गरज ना म्हणटा पण सगळं भिवपाचे मिनिस्टर कित्याक मिनिस्टर काय लागना इट इज द ऑफिशियल फॉर वर्किंग मिनिस्टर इज नॉट गार्डिंग द गोडाउन सी मिनिस्टर इज नॉट गार्डिंग द गोडाउन The CM has said that the हय officers are मागीर ते कितें करता तर concerned officers are किती करता का म्हणटा सो आम्ही तेच मागपा आयला हांगा जर जो कोण काम करना त्या गोळार काडपाक जाय न्ही काम करनाशी मनशाक कित्याक दवरता तर तुमी मॅडम हेड काम ऑफ जो करना तेका गोळार काडपा जाय पुढच्या स्टेज मागता शहाणा हे सारखे हे अशाच पाय पुढच्या स्टेज मागता शहाणा आनी कितें जाला दाळ गेला तेन्ना कोणा काय केलं ना सो हे चालू आहा हे सिव्हिल सप्लायज म्हणते आओ जाओ घर तुम्हाला झाला काय जायना कोणाक कितेंय करात डाळ आणि तांदूळ जालेली हय आणि तो इश्यू जातात ह्या हय. ऑफिसात ह्या हय. ऑफिसात जे म्हाका पटना हा. आणि रॉंग ते रॉंगूच हय. तुका कोणूय जावं पण हांव आतां तुमी म्हटला न्ही गोळार मारपाक जाय म्हणून हांव आनी एक इश्यू तुमचेच कडेन हाडटलें हा. मागीर पळोवया झालं आम्ही सगळे इशू घेतात कारभार किती चालू या सरकाराचो तातूंतूच आयला आनी म्हाका जें कितें पटना न्ही तें हांव पटना म्हूण सांगता ना पण हे चल्लो पळय कारभार न्ही हो कारभार सारको चलना हेड ऑफ हांगा जनतेक जनता पैसे भरता टॅक्स भरता
तांदूळ फुक्या येना मॅडम मिनिस्टर पैसे दिना ऑफिसर पैसे दिना आपल्या बोलसातले तो पगार फुल्ल घराकडे वरता जनतेच्या टॅक्सातल्या तांदूळ येता दुःख किती येतात खबरा कुठचेर बोलले ऑफिसरांक सुद्धा त्रास आहे तो सरकार चालना हे स्पष्ट होता हय. जर अधिकारी जर सांगता जायना म्हणून हांवें कितें उरला आम्ही न्याय मागप कोणा कडेन अधिकारी झाले मुख्यमंत्री म्हणता ऑफिसर जबाबदार मुख्यमंत्री सांगता ऑफिसर म्हूण आम्ही म्हणणार करप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सांगता म्हणता अधिकारी म्हणतो मागीर जर आधी कोण ही कोण तिची काम पळय. तिकडे चार्ज दिली खंय गेला आम्ही वचपा नाय तिकडे लायनी फोन ना लायले, फोन लाय. ज्या डायरेक्टरला चार्ज दिला तर तो फोन ना तर तुमच्याकडे आला नाही तिका नाही, फोन कोण ते डायरेक्टर आबाई ते का घराकडे बसला का धावून गेला चार ते गेले मी कामा पयली लाय फोन लाय हा कारभार किती चाललो सगळं बेदरकार व्यापार सगळं जॅक दिला तिने काल फोन ना हांगा बसयावर आम्ही आम बसतले आम दारा बसतले गोंयाचो 40% जाले हय कमी गोंयात 40% जाला ना 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 तो वेगळो ना ना ते आमकां पळय आतां आमकां उत्तरां जाय आमी उत्तरां मेळ्ळे शिवाय वचची ना तुमी कोण कोणा कितें करता तें सांगात बाबाचे आसा उडे तू आमकां सांग कोण हू इज अकाउंटेबल The charge is given to her. Charge is given. She has not taken the charge as yet. She has not taken the charge. Since when the charge was given? Yesterday it was given. How she has not reported till now? So he's gone on leave. What the government is doing now? After this issue has happened, he's gone on leave. on leave. होय. No, no, the leave is sanctioned of his. ना 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 जमले रे. आम्ही जमले, आमचं ना ना बसणार आम्ही जमले. अशकन बरोबर पयर लॉक मारले ते अशकन Sorry? मातशें मागीर उलयता सद्या एक घेराव घातला हांगा पळय थंय हांव मागीर वयर कर. तेकलेलो तो धव्या मरे ना आंबाचे पंचा घायला मॅडम सॉरी आम सारी पंचा पडले तो ना मग तो मॅडम ना भायर राखी न्ही. हय. तांदूळ किडे मग पाव घालाय ना मागीर कुसयदान तांदूळ बियर फॅक्टरी काडटा हय तशें आसा हे रॅकेट रॅकेट कमिशन हे रॅकेट सब स्टेट माल घेवा तिथे माळगाव पण ते माळगावकर बाई ए बाई तुला लागलो का फोन बाई फोन लागलो लागू ना मला घे ना दुर्गा घे ना फोन घे ना अपडेट कितें आसा आतापर्यंत होय आमी हांगा आमच्या प्रशांत बाबान सकल घेराव घालपा आयिल्ले डायरेक्टर ना डेप्युटी डायरेक्टर ना फुडलो इन्चार्ज हा सुप्रिटेंडंट म्हणपाली आका कोणाक दिला तो इन्चार्ज चार्ज. थंय गेल्यार ती ना सो तेंटा ऑफिसर जबाबदार आता कोणा चार्ज दिला 5 पयलीं गेले 5 आमी 4:40 थंय पाविल्ले ऑफिसर ना थंय कोणाक चार्ज दिला थंय म्हणजे हो कारभार I am telling you, this department has gone to dogs. Literally, this department has gone to dogs. जेन्ना हांगा येदी व्हडलो प्रॉब्लेम आहा तेन्ना कशी दिली डायरेक्टरा लीव ह्या सरकाराक कशी डायरेक्टरा लीव कशी दिली येदो व्हडलो गोंया प्रॉब्लेम आसतना डायरेक्टर वता घरा कडेन मागीर तो दुसरो जो आहा पळय कोणा कडेन चार्ज दिला मोर दॅन 24 hours have passed. Why she is not taking charge? Where is that माळगावकर? म्हाका ती हांव काय करता कोण करता गव्हर्नमेंट कित्याक चलता गव्हर्नमेंट सिव्हिल सप्लाय अरे हू इज दॅट माझगावकर कोणी असू ती जिका चार्ज दिला ती माझगावकर शी इज नॉट हियर हे किती चालला कारभार सरकाराचो म्हणजे सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट म्हणते सामका कोतार काढला ना ना कोणा हांगा कोणाचो पायपोस कोणा ना सरकारा डायरेक्टर ना डायरेक्टरा फाटल्यान असिस्टंट डायरेक्टर ना जिका चार्ज दिला ती ना लोकांनी थंय किड्याचे तांदूळ खावपाचे आणि आमी सुशेगाद पैकी घराकडे रावपाचे तुम्ही आता फोनार डायरेक्टर कडेन उलयले तेन्ना कितें आम्ही डायरेक्टराकडे उलयले तेणे झाले आपण लिव्हेर असा आणि चार्ज दुसऱ्याकडे दिलं म्हणून सांगला आता ताणी दुसऱ्याकडे ज्या मनशाकडे चार्ज दिला ती मनीस अजून परत चार्ज घेना आम्ही तिगे ऑफिसा वचपाक गेल्यार ती धांवली थंयच्यान शी हॅज रन अवे फ्रॉम द ऑफिस पूण असिस्टंट डायरेक्टर बीन आसता न्ही असिस्टंट डायरेक्टर ना हांगा ती बी ना आणि नाव वी हॅव कम टू द सुपरिटेंडंट ती बी पयरच जॉईन जालो थंय सो हो सगळो व्यापार सावळा गोंधळ म्हणटा एका सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट पावणेर काडला सरकारान आणि हे गरीब लोकांच्या जनतेच्या जिवाकडेन खेळपा डिपार्टमेंट जालें हें येदो व्हडलो मेजर इश्यू जाता आणि हांगा अधिकारी वर्ग ना म्हळ्यार ह्या सरकाराक गरीब जनतेचे कांयच पडून गेलें ना आणि हाचो निषेध आज आमी आयलात फाल्यां आयले जाल्यार फोडून उडयतले ऑफिस आमी आय डेअर द गव्हर्नमेंट अरेस्ट अस कितें चल्ला कारभार
हेंका ह्या ऑफिसरा पहिली खबर ना हेंका एक वेळाचेर ह्या पयलींच्या ऑफिसरा भितर काळी लायली हा तोंडाक डांबोर लायला डांबोर कला अकादमीच्या सेक्रेटरीक तोंडाक डांबोर लायिल्लो हेंका आमी आतां डांबोर लावपा भायर सरतले पडते हेंका मस्ती मारला माज आयला हेंका सत्तेचो बारीक लोकां पळयना हे तुम्ही म्हणलं की सीएम म्हणटा की ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल पण हांगा येतकीर तुमकां दिसलें की जे तेंचे ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल जर झालो जाल्यार ऑफिसराक गोळार काडपा जाय जेणे काम केलं आता लास्ट टाइम तुरदाळ प्रकरण झाले सरकारान सांगचे कोणाचेर एक्शन घेतली कोणाचेर घेतली एक्शन सरकारान तुरदाळ प्रकरणा वेळाचेर तेन्नाय जर कोणा जर केल्लो सारको पिस्तूल दाखयलें जाल्यार आज हें जायनाशिल्लें त्या वेळाचेर सरकारान कोणा आयकल ना कोणाचेर एक्शन घेतलें ना आनी तेका लागून आज दुसरें प्रकरण जावपाक पावलें दे आर नॉट टार्गेटींग द पर्सन हू इज रिस्पॉन्सिबल FDA बारीक लोकांच्या दुकानाचेर वता चेक करपाक माती गोबर चेक करपाक वाय द FDA इज नॉट चेकिंग द रायस वेन इट इज एंटरिंग द गोडाऊन आनी गोदामांतल्यान जेन्ना तो भायर वता लोकांक दिवपाक तेन्ना चेक कित्याक करपाक रावना FDA बारीक मनशाक त्रास करपाचे कोणा जिलोबी केन्ना काडिल्ल्यो कोणा आनी कितें काडिल्ले खाजी केन्ना तळिल्ले हे विचारपाक FDA काय वो तांदूळ इतले लोकांक रेशन कार्डाचेर दिता तो पळोवपाचो आमी सरकाराक लास्ट शिटकावणी दितात ह्या सरकारान जर हाचेर एक्शन घेतलं ना ही फक्त रंगीत तालीम म्हणपाची ही नांदी हाची नंतर नाटक बाकी उरला आमी घेवन येतले हांगा आज आमी 15 जाण आहात 1000 लोकांक जेन्ना हांगा घेवन येतले तेन्ना ह्या सरकाराक कळटले कितें म्हणटा तो आमी आज हिका माळगांवकर तुमकां सांगता आमी नेक्स्ट टाइम वी विल स्टॉर्म दीस ऑफिस आमकां अरेस्ट करू दी सरकार आमी 50 जाण जेली रावन येयली मनीस हेजे पयले आमकां काय तुमगे ते सेक्शन बिक्शन आमकां लायना आमी मारला बिस्क्याटी सेक्शना आमकां जाय जस्टीस टू द पुअर पीपल गोंयच्या गरीब जनते न्याय जाय हांगा काय चलना हांगा सगळो बेदरकार वेपार पगार घेवप रावप घरा कडेन इन्स्पेक्टरा ड्युटी ना हा पुलीस कशे पुलिसांक लीव आसता खंयची तांकां चवथ ना शिगमो ना दिवाळी ना दसरो ना क्रिसमस ना प्रॉब्लेम जाला येवपा जाय ताणी आनी हो कोण पार्सेकार का कोण घरा कडेन गेला फेस्त मारपाक हेजो व्हडलो मेजर प्रॉब्लेम आसताना टायमिंग कितलो बरें आयका आयका ना पब्लिक ग्रीवियन्स ऑफिसर ना थंय पळय थंय बोर्ड लायला बोर्डावर नाव बोर्ड ना काढायचं बोर्ड वेसलो नाव उडोवपाक बोर्ड बोर्ड आणि MP ऑफिस ना आमकां हें करचें पडलें आज नाल्यार हें बंद जावचें ना आम्ही त्यांना एक डेडलाईन दिवूया within 7 days if they are not taking the concerned officer to task we will come back here again आम्ही 500 लोकांना घेऊन येऊया all those who are responsible तांचेर जर 7 दिसा भितर जर एक्शन जायना जाल्यार आमी नेक्स्ट टायमान घेतले आनी आमी कांय दवरपा ना आनी कांयच तुमकां कंप्युटर कांय दिसपा ना हांगा सगळे जमीनदोस्त करून उडयतले let secretary come and give us the assurance अगर we come back रे writing and second you talk to the secretary and tell him that they are refusing to leave the premises and it is led by Prashant Naik and Durgadas Kamat the Vatnamar Sangha hello हॅलो ती तुगे कोण ती माझगावकर ती थंय ना आपल्या ऑफिसांत आता येता ती हांगा बरें तिका यो म्हण सांगा आमी रावता तिका येता ओके 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 बरें आमी ह्या ऑफिसाक तुगेल्या सिव्हिल सप्लायज ऑफिसाक आमी तिगे ऑफिसाक हय हय ओके करात आम्ही पहिले किडिल्लो तांदूळ जो वास्को गेलो पळय तो ताजेर तुम्ही एक्शन किती घेतला हे कळपाक जाय तर शुक्रारा 12 तारखेर सेक्रेटरी मिटींग घेतली आणि FCIचे लोक आशिल्ले
टेकन मिटींग तातूंत डिसायड जालें की कुशिल्लो तातूंत रिप्लेस करून सो इन्स्ट्रक्शन्स गेले सगळ्या इन्स्पेक्टरांक सो वी विल बी रिप्लेस झालं रिप्लेसमेंट इज Who is सोल्युशन accountable? रिप्लेसमेंट इज सोल्युशन स्टॉक येईल तो कोण चेक केलो मॅडम स्टॉक येईल तो कोण चेक केलो Who is responsible? तो आता स्टॉक जेन्ना आयलो देर हॅज टू बी ऑथॉरिटी हू चेक्स द स्टॉक वेन इट कम्स इन देर हॅज टू बी ऑथॉरिटी विच चेक्स द स्टॉक वायल गोईंग आउट न्ही तो भायर वतना बी परतो पळोवपा जाय न्ही हाव गरीब लोकांक पिडिल्लो तांदूळ पावलो कसो हो प्रश्न आमी नवीन न्हू. कसो पावलो पयलींचें सांग. हेजे पयलींचे दाळीचे प्रकरण तुमकां खबर आहा त्या वेळाचेर तुमी नाशिल्ले हांगा दाळ प्रकरण येदी व्हडलें जालें इट बिकेम एटलिस्ट एक मुखार येदी व्हडलें प्रकरण जाल्ला हेजे पयलीं तेजे पयलीं मातशें शादूर जावपा जाय कोण आसता न्ही वाय दिस हॅज हॅपन आनी दिस इज एक्झॅक्टली हॅपन बिकॉज तुमी हेजे पयलीं कोणाक शासन केलां यू अलाउड देम टू गो स्कॉट फ्री दॅट इज द रिजन आतां सुद्दां ह्यो मिटींग करून कितें जाता लास्टाक कांयच जायना जो कोण गिल्टी आहा ताका पनिशमेंट जाता काय ताका पगार चालू उरता तशा तसो ही इज नॉट सस्पेंडेड ही इज नॉट ताका मेमो इश्यू करता काय चलना ह्या डिपार्टमेंटा No भितर accountability at all. वाय द डिपार्टमेंट हे सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटा लागून गोंय सरकारान नांव पावणेर गेला हांव तुमी आजूच जॉईन जाता सर जस्ट सी वॉट हॅज बीन We want a clear cut assurance from you that you will take action on the concerned person, those who are involved. गिवन फ्रॉम माय साइड तो आमकां हे पळय सगळं प्रेस आयकता ते आमकां जोळ पर्यंत आणि सी आय चेक we take your word for that and if it is not done then we will come back and we will come back in a much bigger strength आम्ही ओगी रावपी प्राणी न्ही सामके आम्ही I assure that I'll see into it what has gone wrong. no the action we want After that, no action is taken. no within 3 months आणि किती रिझल्ट केला चाण येतो ना, मुनी- मॅडम, हे तुम्ही- यू आर नॉट टेकिंग मॅडम हे तुम्ही मुद्दाम करताय लास्ट टाइम ते माहिती भायल्या भायर विकून किती पयशे करपाक रॅकेट हा तुमगे Find out. हय, that I'll find out. हा तशें आसा दुसऱ्या- रॅकेट हा ते So, दुसऱ्या I मॅडम won't be able to answer you today since I've taken. ना आम्ही ऐकलं एक बरें रॅकेट हा म्हणा I'll find out. I said. ना, 12 तारखेर तुमगे meeting जाली ते From दुसरी. my side, that is the only thing. I मॅडम can tell 15 you दीस right उरल्या now. पावस येवपाक ऑफिशियली आता यायला 15 जून 2-3 तारखे पावस पावता म्हणून एलएक्यू रिप्लाय दिला आमकां आमच्या अध्यक्षाक विजय सरदेसायाक रिप्लाय दिला ऑफिशियली फ्रॉम युअर डिपार्टमेंट सबसेक्शन सी क्वेश्चन पळया तुमी अनस्टार्ट सिव्हिल सप्लायज की गुदांवाचे सगळे 12 ब्रेस्तार जाल्या देर इन व्हेरी पॅथेटीक कंडिशन रिपेअर्स आर निडेड फ्लोर रूफ्स आर नॉट देर आणि अशा जाग्याचेर तुम्ही माल दवरतात आता माल दवरून तो मुद्दम पुसून बेळगांव धाडपाचो काय बियर फॅक्ट किंवा हांगा शुगर फॅक्टरीक किंवा हांगा 40% कमिशन स्वतः वचून पळयता. सो आम्ही आता तुमगेले आमकां एक म्हळ्यार तुमी पर्सनली विल गो अँड इन्स्पेक्ट द गोडाउन्स एक विच द फ्लोर ऑफ द हाऊस तुम्ही दिला एश्युरन्स सरकारान की ते रिपेअर करतले म्हणून फ्लोर ऑफ द हाऊस दे हॅव गिवन आता असेंब्ली जाल्यार कितले महिने जाले अजून पर्यंत 5 महिने. एक कुल्यार सिमेंट पडलें ना थंय एक कुल्यार सिमेंट पडलें ना आणि एक फातोर लायलो ना थंय एक दुसरे तुम्ही आमकां सांगला सगळ्या उजेर मिडिया उजेर विच इज रेकॉर्डेड दॅट यू विल टेक एक्शन ऑन द कन्सर्न्ड पर्सन who is responsible for this I said I'll look. no you No, said no, no, no. you said that Last you time also no, you did no. the matter. if you don't take then we'll storm here again and we'll come in much larger number पुढे एक हांवें मिनिट म्हणलें आतापर्यंत कितें जालें तें हांव पयलीं stop आम्ही करतां. ह्या And then I ह्या did- विशयाचेर मॅडम 12 तारखेर तुमगे कशेंच मिटींग थंड रावपाचें 12 ना. तारखेर मिटींग जाला हो माल येयलो केदोना हे तुमगे मिटींग येयलो ना जे पेडे जालो तांदूळ त्या डायरेक्टरान मागीर तो लिव्हर गेलो खबर ना 12 तारखेर तो मिटींग आलो न्हू तो आशिल्लो. I was- तू असो ना येतो I just घेतला. सो ओके आम्ही ऍक्च्युअली ते जातले की चार्ज कसं घेतलं ना का म्हणून अजून पर्यंत 24 अवर्स आणि वी वर टोल्ड आम्ही त्या ऑफिसाक गेल्ले तुमगेल्या सकाळच्यान काम चालू. त्या ऑफिसाक गेल्ले आम्ही थंय मेळपा तुमकां आमकां मेळ्ळो पूण वॉट एवर इट मेळपा जाय आनी न्याय म्हणल्यार कितें जो कोण मिस्टेक केला ताका फासार लटकोवपा जाय ताका सुळार मारपाक जाय नाल्यार कसलो न्याय तो तो जो पर्यंत सुळार ताका चडयना तो पर्यंत लास्ट टाइम तुम्ही काय केलं ना हेजी हें फळ हें तुमकां लास्ट टाइम पुढच्या स्टेच मागचा शहाणा मुखार गेलो तो तुम्ही ठेचलो ना मणी फाटल्यान परती मिस्टेक जाली तेन्ना जर एक्शन घेतली जर जायत एक 2 जाणां काडिल्ली जर जायत गोळार आज हें जायनाशिल्लें तें कितें जालां कांय जायना सरकार सुशेगाद आहा कोणाचेर एक्शन जायना कितेंय करूं किडेले तांदूळ दी दाळ सोडून वचून दी कोणाला कांय कोण वांकडे करपा ना अशी भावना जेन्ना तुमच्या स्टाफा भितर जाता तें डिपार्टमेंट पावणेर गेलें म्हणून समजोवपाचें तें डिपार्टमेंट पावणेर गेलें सो आम्ही मागता तुमचे कडेन तुम्ही एश्युरन्स दिलो तसो जो कोण गिल्टी आहा ताजेर एक्शन जावपाक जाय आणि तुम्ही पर्सनली वचून इन्स्पेक्शन करून ह्या गुदामाची परिस्थिती पळोवपाक जाय तिसरी एक मागणी एफडीएक तुम्ही आज पत्र बरोवपा जाय
when the goods come in and when the goods go out. ताणी चेक करपाय म्हणून. FDA is a state agency which checks the goods. ते सगळी दुकानांनी भोंवतात. FDA आणि डिपार्टमेंटाक उडावन कोण चेक करतलो? तुम्ही बरोवपाय न्ही तांकां. FDA should check this हे न्ही. ना ताका लागून तो किडिलो माल वता न्ही लोकांच्या पोटाक. कन्साइनमेंट जेन्ना येता ट्रेन हाजेर येता जे सेंट्रल गव्हर्मेंटला आसूं कितें आसूं खंयच्यान प्रोक्युअर करता रँडमली वाय डजंट FDA गोवन चेक 1 or 2 बॅग्स हे आमकां सांगचें पडटा. यू अंडरस्टँड दिस न्ही. हे सामकें आमी मागता ते कितें चूक मागता अशें दिसता तुमकां. आमी कितें चूक मागला का? आमी चुकीचें काय मागला ना न्ही. आमी रेक्ट रजावान उलयता हांगा. आमी ओगी हल्लाबुल्ला करपा आयले ना हांगा. आमी सगळे जाण प्रोफेशनल्स, सगळे आपापल्याले काम करपी धंदो चलोवपी मनीस. हांगा कोण ना. हे दोतोर ते दोतोर थंय पेशंटा सोडून हांगा आयिल्लो आसा. आमी वेवसायीक सगळे आमी सोडून आयला हांगा बिकॉज वी फील दॅट की लोकांक तुमी जर एक्शन घेतलं ना जाल्यार लोकांक परिस्थिती अशी बारीक लोकांक आवाज ना. हा तो रेशना तांदूळ खाता ताका स्वताचो आवाज उरना. सोना मसुरी खाता ताका उरता तो आवाज काढीत जाल्यार सुद्धा आवाज सांगता दामता. तुमचे कडेन की धमक्यो येता. फुडले फुडले पाट दांडा तुम्ही मातशे बेगीन तुम्ही हाजेर कारवाई करात बेगीन. ना जाल्यार आमी नेक्स्ट टाइम विदिन 7 days वी आर गिविंग यू अल्टिमेटम टू डू दिस. 7 days. त्याच्या पहिले दादा Suspension. 7 days येऊ. Suspension can be issued. Suspension can be issued today itself. Sitting here, suspension. आयचो पेपर वाचला तुम्ही. Pending inquiry, anybody can be suspended. Primary guilty this law. We are also running institutes. We know the law thoroughly. Primarily guilty this law. Then there is something called memo, something called harsh memo, and magir suspension. This is a total dereliction of duty. Is it not? Total dereliction of duty by your concerned inspector. This take file नी ताका तुम्ही सस्पेन्शन करपा जाय पेंडिंग इन्क्वायरी आणि इन्क्वायरी भितर गिल्टी दिसलो ताका घरा धाडपा जाय. हे जोळ पर्यंत एकट्याचेर तुम्ही जोळ पर्यंत एक्शन घेना पळय न्ही तो वेळ डिपार्टमेंट हे जाग्यार येवपाचे ना. तांदूळ किडला डिपार्टमेंट बी किडटा. मॅडम सीएमान ऑलरेडी सांगितलं आज डिपार्टमेंट पेपर वाचला तुम्ही? ऑफिसर बिडा तुम्ही येईल तिथून. आता आयचो तुम्ही गोवन वाचला. आयच्या गोवनार हेडलायन आयला प्लॅस्टिक तांदूळ वाचला तुम्ही ते न्यूज. नवीन टायम्साचेर मॅडम आम तू म्हणटा 7 दिसान आम फ्रायडे येयल्या जाता. बेगीन जालें. होय बेगीन आम बेगीन जाय न्हू. बेगीन जाय मॅडम. Action. We are coming on Monday. Today we are on 16, 7, 13, 23 तारखे आम्ही आता हांगा. हय. 23 तारीख बिफोर 23 तारीख तुम्ही ऍक्शन घेतली विल नॉट मॅडम कितले येऊ 23rd सकाळी येऊ सकाळी येऊ. तुम्ही ऍक्शन घ्या. तुम्ही सांगा आमका एट व्हॉट टाइम इट विल बी कन्व्हिनियंट फॉर यू टू कम. आम्ही हांगा येतात. डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कितले सकाळी. मागीर लिफ्ट पळया मॅडम आमोले भितर. 20 मिनिटं. 20 ओके, मिनिटां आनी दुसरे एक रिक्वेस्ट तुका ती लिफ्ट आहा पडे तुमगे ऑफिसाच्या सगळ्यांना ऑफिसात चोड येन दवर. लिफ्ट काढून ते booking condition. लिफ्ट बंद पडी वो तुम केलं जाल्यार हांव हे बाय, 25 मिनिटां. झोपपाक गेल्ले ना, आमी. तुमची ती लिफ्ट आहा पळय साधी ती पळय साधी गजाल त्या लिफ्टी भितर ना विच इज मॅन्डेटरी इन सिव्हिल सोसायटी वी आर. यू हॅव टू मेन्शन दॅट कितले मनीस वचपाक शकता आणि कितले किलोग्राम वेट घेता ते. दॅट हॅज टू बी मेन्शन्ड न्ही. लिफ्ट अशीच 10 वर्सां जाली आसा. साधी गजाल न्ही ती. साधी गजाल 25 मिनिटं न्ही भितर उरला आमी. दॅट यू जस्ट टेल समबडी दॅट कन्सर्न तो पैसे घेऊन होता रिपेराच्या आणि वर्ष रिन्युअल काय करणार तो त्याक सांग पहिले फाली स्टिकर लाय म्हणून सांग these many people and this is the weight which is this lift can carry. And Okay. hold the person responsible to task, not any scapegoat. कोणाक कोई गाडी Huh? blame. We are coming. You have given a handover, right? You have handed over this job. Did you not read the files? Do you not know this is happening? About the grain? No, even if you have taken over 2 days back, would you not know what is happening around the place? No, Yeah, but will still you not know. know. Just reading it. I've started. You mean to say you were yes. totally unaware? I have How started. have we all come here? Because we were aware we have come here. Yeah. You are just saying it because you're in the position that No. See, I have taken over as officer now. So exactly. I'll read what has gone earlier and what action has. So, but you've That's not, what I've answered. Yeah, but you're not seeing the Assurance is syllabus such that- that I will see what has gone so far in that matter, and then again I will just go. We'll come on 23rd. We'll come on 23rd. Okay. Thank you. Thank you. 23rd we'll meet. पण डायरेक्टरा लिव्हर गेलो तर रिप्लेसमेंट केला ती बी सारखी जाग्यार नाशिल्ली. नाव शी हॅज कम टुडे तिची माथ्याचेर येवन हे सगळे पडला. शी इज नॉट पार्ट ऑफ दीस ऑर्गनायझेशन. तिची माथ्याचेर पडले. आता आमचो डिमांड क्लियर कट आशिल्लो. आमी कितें म्हणटात गेल्ले खेपेक जेन्ना दाळीचे जे येदी व्हडले रॅकेट जाल्ले तेन्ना जर सरकारान जर शाबुद्दीर येवन जर एक्शन जर घेतिल्ली जो कोण आहा तांचेर जो कोण कल्प्रीट आहा जो कोण तातूंत भितर इन्वॉल्व आहा
तांचेर जर तेन्ना जर एक्शन घेतली आयची ही परिस्थिती जायनाशिल्ली. म्हण सरकार एका टोटली जबाबदार आसा, डिपार्टमेंट जे चलयतात ते जबाबदार आसात की हांणी तेन्ना कार्यवाही केलना म्हण आज ही परिस्थिती जाली. आणि आतांय बी जर केलं जर जायत जाल्यार परती आनी वेगळी कितें तरी जाय. येस, ही कीड तांदळा लागला, ही कीड सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटा लागला. आणि जोड पर्यंत सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटातली कीड मानना तोड पर्यंत डिपार्टमेंट चलपाचे. सो तेका लागून आमी सांगला तांकां, आमी 7 दिसांचो टायम दिला. वील बी कमिंग हियर अगेन ऑन 23rd 23 तारखेक आमी हांगा येतले. आमकां डायरेक्टरान क्लियर कट एश्युरन्स दिला, एक आपूण स्वता वचून गोदावनाची तपासणी करतली. दुसरे एफडीएक पत्र बरयतली की जेन्ना माल भितर येता, फूड ग्रेन जेन्ना भितर येता तेन्ना चेक करतले आणि जेन्ना भायर वता कंज्युमर शॉपां भितर तेन्ना चेक करतले. हे एश्युरन्स दिला. आणि तिसरो महत्वाचो एश्युरन्स तिणे आमकां दिला की जे कोण जबाबदार आसात ह्या घटनेक तांचेर कारवाई करतले. हे तिगेलें उतर आसा, हे तुमी बी सगळ्यांनी पळयला. सो ही जर कार्यवाही 7 दिसां भितर जर जालना जर जायत जाल्यार आमी परते हांगा येतले. आज आमी 15-7, नेक्स्ट टायम आमी 500च्या संख्येन हांगा येतले. पण आमी डेफिनेटली हो विशय गरीब मनशाच्या पोटाचो आसा. गरीब मनशाक तो किडिलो तांदूळ दिवन तांकां तेंची वाट लावप हें आमकां पुरवडना, हें आमकां बरी दिसना. ताका लागून गरीब मनशाची कणव येवन आमी हो विशय घेतिल्लो आसा. हाजे पयलें आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षान हो विशय असेंब्ली भितर काडिल्लो. सरकारान एश्युरन्स दिले विजय सरदेसायाक की ते गोडाऊन जे आसात ते ताबडतोब रिपेर करतले म्हण. आता इतलोच तेंप जालो अजून पर्यंत गोडाऊन रिपेर केलो ना. एक चिरो लागलो ना, एक थंय शिमिटाची थापी लागलो ना. सो आमी मागतात सरकाराक आतां तरी शाबुद्दीर येवचे, सरकाराक आतां तरी जाग येवची हो बोवाळ जातकीर आनी तांणी ताबडतोब कार्यवाही करची. जर केन्ना जर जायत जाल्यार आमी आयकोवपाचे नात, आमी वोग रावपाचे नात. आमकां जो आमी जी कार्यवाही करतले, आमी जी एक्शन घेतले तेका सर्वस्वी सिव्हिल सप्लायज खातें, ताचे बाकीचे कोण आहा ते आनी सरकार जबाबदार आसतले. आमी 23 तारखेक परतून येतले हांगा एकदां. हे 7 दीस तुम्ही म्हणतात ते 7 दीस तुम्ही उगी बसतले काय तुमचेवर टेन्शन कितें चालू ना? 7 दीस तांणी सांगलां आमकां 7 दिसां भितर कितें तरी करतले म्हण. सो आमकां अशें आसा की आमी आतां ती ऑफिसर आज चार्ज घेतलो तेणें. सो वी हॅव टू गिव हर टायम. आमचे हे अशें म्हणटा की जो कोण तुका सांगता की आपूण कारवाई करतलो म्हण जाल्यार ती कारवाई जाता पर्यंत आमी रावपा जाय. सो वी आर गिवींग आवर टायम. 7 दिसाचो आमी टायम दितात. द गव्हर्मेंट ऑल्सो गेट 7 days टायम टू ब्रीद अँड टू एक्ट. जर तांणी केलें ना जर जायत जाल्यार आमी नेक्स्ट टायम मोठ्या संख्येन येतले आनी हो प्रश्न मार्गा लायतले. आनी रिक्वेस्ट कितें ना कितें जाता, एफडीए जी ऑर्गनायझेशन आसा ती सगळ्या गोंया भितर सादे सादे पसरे चेक करता. जात्रेक फेस्ताक खाज्यामांड चेक करता, जिलेबी चेक करता, खाजी चेक करता, चणी चेक करता. अरे हे सगळे चेक करतात. तुम्ही जो हजारांनी टन तांदूळ इतल्या गरीब लोकांक वता ते चेक करपाक जबाबदारी एफडीएची न्ही काय? एफडीएन सामान्य मनशाक तो चणे बिकणे विकते त्रास करपाचे, जिलेबी आनी खाजी विकत्याक त्रास करपाचे? अरे हे पयलीं चेक करा मरे. तुमच्या आपल्या पांया कडेन कितें जळटे पळयात, लोकां दोकानांतले पळयनाकात. सरकाराच्या पांया कडेन कितें जळटे पळया पयलें. ते जे तुम्ही एफडीए जे आसा पळय तांणी पयलें हे सरकारी गोडाऊन चेक करपा जाय, थंय कितें परिस्थिती आसा ती पळोवपा जाय आनी मागीर दुसऱ्या सोदपाक वचपा जाय. सो इट इज प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफडीए टू चेक द एंटायर फूड ग्रेन्स विच इज कमिंग इन द गोडाऊन अँड वायल इट इज गोईंग आउट ऑफ द गोडाऊन. ही एफडीएची जबाबदारी. नाल्यार एफडीएच्यान व्हरतले आमी. एफडीए हे रावपा ना, नाल्यार नेक्स्ट टार्गेट वूड बी एफडीए ऑल्सो बिकॉज इट इज बाउंडन ड्युटी ऑफ एफडीए टू डू दिस. ओके. सुद्धा नजर केले तरी इश्यू दिसता म्हणलं तेणे सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट तिने आमकां क्लियर ऑन रेकॉर्ड सांगला, तुम्ही विटनेस आहात पत्रकार भाऊ, की ऑफिसान ज्यो गोष्टी घडटा हे आपल्याकूच पटना आनी मान्य ना म्हणून. कदाचित तुमचे रिकॉर्डिंग आसूं लायव्ह. सो हांगा कितें घडटा म्हणटात न्ही, मन की बात. सुप्रिंटेंडंटान आपली मन की बात तुमच्या मुखार आमकां सांगलं. म्हणजे ऑफिसान कितें घडटात ते कितें ते तुमी इन्व्हेस्टिगेट करा. लिफ्टाचे कितें जालें तें? लिफ्ट यू बीन स्टक इन द लिफ्ट. No, लिफ्ट एक पळयात. आतां नाव दिस इज अ गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट वर बी एवरीबडी एक्सपेक्टेड की गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा भितर सगळ्यो गजाली सारक्यो आसतल्यो. नाव देर इज अ लिफ्ट इन द 3rd week. तातूंत भितर लिफ्टान आमी वयर वताले. त्या लिफ्टा भितर देर इज नो बोर्ड शोईंग दॅट हाऊ मेनी पर्सन्स आर अलाउड अँड वॉट इज द वेट कॅपॅसिटी ऑफ दॅट लिफ्ट. सो आमी भितर गेले आनी आमी स्टकअप जावन उरले. सो गव्हर्मेंटान पयले फाल्यां तांणी थंय एक पोस्टर लावपा जाय. What is the capacity of that lift and what is how much weight that lift can carry?
And I'm sure there's no servicing, nothing done. नथिंग सर्व्हिसिंग तो पैसे घेता होता सारखो आपल्याला